check, check. नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा आत्मिक विवेक ह्या विशयाचेर आमी नियाल कोत्तात. मानेवंत आग्नेल आत्मिकायेच्या मोनांत जाणवीक उजवाड आपणायता. जेन्ना आमी देवाच्या उतराक कान दितात, पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेक कान दितात आनी एकामेकाक आयकून घेतात, तेन्ना आमी आत्मिक विवेक घेवंक पावतात. दिसा दिसपट्टे सोंबोवन नवसरूंक आयकोन घेवप गरजेचें. मानेवंत आग्नेल थोड्या उतरांचो मनीस त्याग करून आनी पवित्र साग्रामेंता सामकारा मागणे करून ताणें आत्मीक सुचोवणेक कान दिलो आनी संवसारी वस्तू सोडून दिल्यो. देवाच्या मोगाचो एकचार अणभवलोलो मनीस तो आसलो. अणभवलोलो जेजू ताच्या मुखामळार दिसून येतालो. येयात आनी देवाची कृपा अणभवात. ह्या मिसाची इतिहासावा दिनवासनेचे मीस भेटयता एरिना रापोज नावेली. दिनवासनेचे मीस भेटयता फ्रांसिस्को डिमेलो कोर्तालीम. सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमच्या देवा बापाच मोग जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे असो. येवकार तुमकां सगल्यांक. आयज नोवेनाचो दुसरो दीस. आयचो विशय मानेवंत आग्नेल ओत्मीक आकारणे वरवीं जानवायेची ड्युटी आपणायता. ओत्मीक आकारणे वरवीं पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक कान दिवंक, देवाचें उतर नियाळूंक आनी मागणें करूंक आनी क्रिस्ती जिवीत जियेवंक मार्गदर्शन मेळूंक गरज. हे पोरी मानेवंत आग्नेलान क्रिस्ती जिविताक गोवाय दिली तशेंच आमी आमच्या जिवितांत वावरूंक देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. बाबलीनो, हें आत्मीक जिवीत जें पाद्र आग्नेलान जोडलें तें आमकांय जाय.
पातोक आमकां पयस करता. पातोक सोडुया. आनी पातोक सोडूंक आमकां देवान उपाय दिल्यात. कुमसार कन्फेशन. म्हयन्याच्या म्हयन्याक देवाची जाणवायेन चलूंक आयज आमकां गरज गोंयकारांक ही कृपा मागुया. हें पातोक जेजू लागीं आयच्या मिसान दिवया आनी सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोल पोरबेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बडन म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगडो अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच आंकवार बरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बडानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सोल पोरबेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सगळे म्हणया. And Zanavai Bhagat asked the Lord to give you the wisdom. Zanavai. Soul podvedar devamcha kakutisha bapa. Amchi veli sogli vigna poisko. Osia otmiang anikuli koslis ardhol nastana. Kushal monan tuji sakli kurung amka kurpadi. उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं जो करो दिव तुजे सगळें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक.
जाणवाईच्या पुस्तका वेले वाचप. जाणवाय पोरजोळीत तिचो पोरजोळ उणो जायना. तिचो मोग करतात ती तिका रोकडीच सोदून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाची ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं तावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडकोळ सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चीत दवरूंक सोपून जाणवाय. तिचे पासत जागरण करून रावता तो रोकडोच हुस्क्या मेकळो जातलो. आपणाक मानवता तसल्यांक सोदून ती आपुणूच सगल्यांक भोंवता आनी तांचे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगल्या चिंतनांनी ती तांकां भेटटा. देवाचे उतोरे. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. पोटभर जेवले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तूं उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें काळीज तुजेरूच दोल्लां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्याचे सावळेंत कुशालकायेन मुरगडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. भाग्यवंत पावलून तेसोलिनीकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, बोरवंसो नासलोल्या हेरां मनशां परी तुमी खोती बरी जायना जावंक मोरणाची न्हीद न्हिदल्यात तांचे विशीं सोद तें तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी तर सोद मानता. तेच परी जेजूचेर बाबार दवरून मेल्यांत तांकां देव तांचे बरोबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतले आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्यांत तीं मेल्ल्यांत तांचे आदीं वेची नाव. तर हुकूम परगडटल्या महादेवदूताचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कोर्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बाबार दवरून मेल्यांत तीं पयलीं पुनर्जिवन जातलीं. ते उपरांत आमकां तेन्ना पुर्यान जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतरोळार मेळचे खातीर तांचे बरोबर कुपांचेर उखलून व्हरतले. म्हणटच आमी सदांकाल सोम्या बरोबर आसतल्या. देखून हीं उतरां मनान धरून एकामेकाक बुजवून दियात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावुया. Service Bora, Service Bora, Service Bora, Soy, 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 Soy,
Soy, soy, soy, soy. Gesù papace utortu, tacia mogaci koporsam, Gesù karoka uzvartu, amka papaci pavoke. Sorbe sporak, sorbe sporak, sorbe sporak, soy, 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 soy. Sorbe sporak, sorbe sporak, sorbe sporak, soy, soy, soy. Sorbe spor तुमचे सोवे आसू Dumce soveastu, मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान mój matuka somia. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. आपल्यो दिवळ्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलोल्या 10 आंकवारी भाशेन सोर्गीचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवळ्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवळ्यां बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगळ्यो झेमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मदया नीर बोबाड आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगळ्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवळ्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हळें, तुमचें इलें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवळ्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाबाब दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकांय पावसें तेल ना जायत. विकतोल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलोल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा, सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता. Papa Benino, ह्या पाद आग्नेलाचो देव जितो आसा काय? पाद आग्नेलाचो देव जितो आसा? आ? Sure? 100%? बाबलीनो, हांव तुमकां एक गणनी सांगता. हो देव जितो आसा आनी मिसांत आमकां जिवींग करूंक येता. आयज गोंयकारांनी ह्या पाद आग्नेलाचो देव दिवंक जाय. म्हजे सरशीं थोडे दीस जाले कार्पेंटर आसलेले हिंदूज, आनी एकल्यान म्हाका सांगलें, फादर, आपणाक जॅम पडना, रातचीं स्वप्नां पडटात.
कोण बॉईल, कोण रेडे आनी कोण धरून घेतात, मारून घेतात. तुज्यान कितें करूंक जाता? हांवें ताका पाद आग्नेलाच्या देवाशी मेलो, जेजूशी मेलो, ब्लेस्ड सॅक्रमेंट. आनी थंयसर हांवें मागणें केलें जेजूच्या नांवान. ही स्वप्नां बंद जावं. ताका हांवें 3 वस्तू दिल्यो. नंबर 1 तेल बेंजार केल्लें. दुसरें उदक, द होली वॉटर, आमी आजमेत म्हणटा. आनी तिसरें हांवें ताका बेंतीन दिल्लें, द स्कॅपुला सायबिबाईचें. आनी दुसऱ्या दिसाक सांगलें, म्हाका सांग कितें जालें पळय तें. आनी ताणें म्हाका दुसऱ्या दिसाक सांगलें, बावळीनो फादर, जी नींद म्हाका पडनासलेली, हांव शांतीन न्हिदलो. जेजू जितो आसा, जेजू जितो आसा. ह्या पाद आग्नेलान ह्या जिव्या जेजूक सोदलो. ह्या पाद आग्नेलान ही जेजूची जाणवाय जी आमी उतरां आयकल्यान ती सोदली, वाचली, नियाळ केलो, जेजूशी बसलो, त्या जेजूक पोरगोट केलो. आनी आयज ताच्या पांयां सरची आमी येता. फॉर वॉट? वाय? ह्या नोवेनांनी जर आमी पाद आग्नेलाचे जेजूक सोदिनात आनी ताका दिनात जाल्यार आमची नोवेना बाबडीनो फुकट, एम्प्टी. आप्पा, आयज असली नोवेना नाकात आमकां. आयज गोंयकारांकूच जेजू जाय पयले सुवातेर. बाबडीनो in तेल 5 पिसाट पयल्या वाचपान आमकां मेळटा जाणवाय. ही जाणवाय खंय मेळटा? हांगासर देवाच्या उतरां. That's why read the Bible. Every Friday. दर शुक्राराक बांबडीनो आमी 100 ह्या जेजूच्या उतरांत आमी मिलाग्री पळयता. रायचे फिलगोजेन हें देवाचें उतर आमी शिकयता, परगट्टा, बरोवंक लायता, वाचूंक लायता. आनी बरयता आसतना, वाचता आसतना मिलाग्रो जातात. ही जाणवाय, द विजडम ऑफ गॉड. आमकां गोंयकारांक ही जाणवाय जाय आज. दुसरें बागेन पावलो तेसालोनिकारांक बरयता, तयारी करूंक मेळूंक आमच्या देवाक. बाबडीनो ह्या संवसाराचो टायम लागीं पावला. वी मस्ट प्रिपेर आवरसेल्व्स. आमी तयारी करून, एक व्हायरस आयला, आतां दुसरो व्हायरस येवपाचो आसा आनीक 2 वर्सांनी. 10 times स्ट्रॉंगर. आनी व्हायरसाचें नांव सियर्स, SEERS. ऑलरेडी अनाउन्स्ड. हे पासून आमी तयारी करूंक जाय. आनी ह्या खातीर आमी आमच्यो दिवल्यो, आमची जिवितां हें तेल आसूंक जाय. कसलें तेल? पवित्र आत्म्याचें, जेजूच्या जाणवायेचें, देवाच्या उतराचें, साक्रामेंटाचें, सॅक्रमेंट्स. पिसाटांनी हें तेल व्हेलें ना, भायर पडलीं. शाण्यांनी तेल व्हेलें. आमी शाणी जावंक जाय. आनी तेल खंय मेळटा? कशें मेळटा? हांवें सांगलां साक्रामेंटांनी. खंय मेळटा आमकां? पवित्र पुस्तकान. एग्जाम्पल सामुएलाच्या पुस्तकान मेळटा. जंय देव सामुएलाक सांगता, तेलाची सिसली घे, बाटली घे आनी दाविदाक माग. आनी सामुएल
दाविदाक मागता आनी मागल्या उपरांत पवित्र आत्मो ताची सोबे येता. म्हणजे होली स्पिरीट टेक्स कंट्रोल ऑफ डेविड्स लायफ. आमचें जिवीत ह्या जेसूच्या तेलाचें जावंक जाय, पवित्र आत्म्यांचें. इम्पॉर्टंट. ताचे उपरांत हे पोंडेंतलो उजो पास्कांच्या दिसाक मेळटा. उजो जिब्यांच्या रुपान, आनी जेन्ना उजो तांचेर देंवता ते सगळ्या संवसाराक वेतात. पाद आग्नेलाचे भाशेन उजो आमकां पेटोवंक जाय बाबडीनो. आनी उजो पेटोवन 2 वस्तू आमचे सोबें घडोवंक जाय. मॅथ्यू चॅप्टर 25 थंयसर दोयाळ कोरण्यो भुकेल्ल्यांक जेवण दिवचें, तानेल्ल्यांक पिवंक दिवचें, विंगल्यांक न्हिसूंक दिवचें. वर्क्स ऑफ मर्सी. आयज गोंयकारांकूच जायो दोयाळ कोरण्यो. सो उजो एन तेल ही जाणवाय आमकां ह्या दोयाळ कोरण्यांनी व्हरोंक जाय. आनी ताच्या उपरांत बागेवन पावलू गालासेकारांक बरोवन सांगता, गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22, पवित्र आत्म्यांची फळां, लव, जॉय, पीस, पेशन्स, कायंडनेस, गुडनेस, मोग, शांती, कुशळकाय, दया, बरेपण, मोयपास, आपदमावणी. एक प्रश्न करूया. हे दोयाळ कोरण्यो आमचे मदें आसात? क्रिस्तांव मदें आसात? क्रिस्तांव लोक एकामेकाक सांबाळटा? गोंयकारां एकामेकाक सांबाळटात? कॅथलीक लोक? इम्पॉर्टंट. टायम इज कम. आमी एकामेकाक सांबाळूंक जाय. ह्या पासून ह्यो दोयाळ कोरण्यो जायो आनी हीं फळां जाय. पाद आग्नेलान तें केलें. ह्या नोवेनाचो फळ जावं दी पाद आग्नेलाचो जेजू, आमचो जेजू. पाद आग्नेलान जसो जेजूक पोरगोट केलो तसो आमी जी नोवेनाक आयल्यान तांणी पोरगोट करूंक जाय. इम्पॉर्टंट. बागेवन पावलो म्हणटा, जेन्ना हांव जेजूक पोरगोट करिना म्हजें कोटा. गरजेचें बाबडीनो. ह्या मिसांत ही करपा मागुया. जेजू, ओ पाद आग्नेल, तुजो जेजू आमकां दी. कुमन्यान आमी ताका घेतल्या. कुमन्यांतलो जेजू आमी एकामेकाक दिवया. दोयाळ कोरण्यो, फळां पवित्र आत्म्यांची, ही जावन आसा जाणवाय देवाची. हे आमचे सोबें जावं अशें जावं. उबी रावया. आमचो बावार्थ थिरावंक सगलीं बरोबर हात जोडून सोत मानता म्हणया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोबरी समोर आंकवार मरेतावन जल्मलो. पोंस पिलाताका ताणें कोस सुसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ला मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतान जिव्यांक मेल्ल्यांची मुंचली करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक,
भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें तुळेचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्यो गरजो देवाच्या फुड्यान आमी घालुया. इकरोज मातेच्या वडिलांक, पाप साहेबाक, बिस्पांक आनी धार्मिकांक जाणवाय आनी आखांनी फावो केल्या पासत आमी तुका दिनवासता बापा. आमचे पवित्र सोबेचे ओत्मिकतायेचें मार्गदर्शन सगल्या वांगड्यांक दिवंक पावूं आनी आमच्या पावलांक उजवाड जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा, सरकारी कारभाऱ्यांनी जाणवायेन नितीन आनी मोयपासान निर्णय घेवंक आनी समाजान शांती आनी उदरगत करूंक वावुल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मानेवोन आग्नेलाचें जिवीत आमचे फामिलीक देख जावन आनी आमी देवाचे जाणवायेक उक्ती रावूंक आनी ओत्मीक आकारणे वरवीं आमची वाड जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, गोरजेवंतां, दुर्बळां आनी भायरलो सोबें दयाळेन उदार जातोल्यांचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल आनी बऱ्या भलायकेन तांकां दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. पवित्र सोबीन मानेवोन आग्नेलाक सांत म्हूण वेगीच परगटूंक आनी तो देवा मुखार आमचो मोदोस्ती जावन आमकां आत्मीक जाणवाय मेळूंक आनी ताचे भोक्तीकारणाचो प्रोसेस फुडें वचूंक बापा लागीं मागुया. पाद आग्नेला भाशेन आमी जेसूक ओनबोंक परगटूंक बापा आमची मागणी आयकून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Jesus,
म्हज्या बाबलींनी म्हज्यानी तुमचें बलिदान सुरगींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. उबी रावया. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणांचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची भेटोवणी खुशाल जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां करपा दी. हे आमी मागतांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदारांनी सासनांचे देवा, सर्व काळांनी सोदताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेवून स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुरगींची. देखून सगल्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरून सुसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका आपल्या बाबाक दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणी खर राचे रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारतले. हें म्हज्या उगडासा कराय. Bavarda gut polgotuja. Sumia Jesu Duce moron, ami somorunta. Duce punor jivon pon, ami porgota. Duce eliam, duce eliam, ami ioteta. Duce eliam.
बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी मुक्तीपूर्वक दास करता आनी हो जिविताचो आनी सणभणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची खोड आनी रोगाचे उतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पळसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपुती बागून से बागून दोरदूत आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सुरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. बाबडीनो, हांवें तुमकां पाद आग्नेलाचो जेजू जिवो आसा पुरावो दिला. द प्रूफ. पाद आग्नेलाक कितें जाय आसतलें? जशें ताणें जेजूक पोरगोट केलो तसो आमी सगळीं, एवरी वन ऑफ अस, बेश्टी आमी नयनां घेवन जेजूक वरात दियात. इम्पॉर्टंट. ही कृपा मागून सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आसा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मातसो उतर आयकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सगळ्या सर्व पातकांतली सुटो आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूणचे पवित्र सुबीच्या पावार्थाची दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. सगळे व्हडल्यान देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ओतो पाद आग्नेलाचो जिवो जेजू आमकां आयज जिवी करूंक आयला. ताका परगट करता ती, ताचो उजवाड परगट करता ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू आमच्या काळजान भितर सरला. घडीभर आमचे दोळे बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थना. काकुतीच्या बापा, जेजूच्या कोणी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सुर्गींचें बोळ, तुजो ज्वाड खऱ्या मनान केल्ले चांकलेन आमचे भितर तोगच्या. तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल, ताची जाणवाय घाल. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. मोगाल भवमिनो व्हड भवार्थान भोक्तीन आनी बरवशान पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतलो. मानिवोंत आग्नेलाच्या सांत करणा पासत आमी मागलें. बरोबरूच आमच्यो गरजो, आमचे आवडे, आमचे हुस्के दोनूय देवाक उबारले. ही सगळी मागणी
मानेवोत आगल्या वरवीं देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. ही 10 दिसांची ओत्मीक यात्रा आमी तयार केल्या खतखत्यान मानेवोत आग्नेलाच्या सांत करणा पासत मागूंक. हे मागणे आमी चालू दवरचे जावं आमच्या खासगी मागण्यान वा आमच्या फामिलीच्या प्रार्थनान. आयज हे मिसाचें बलिदान आमचे पासत दोनया देवाक उबारलां. फादर विन्संट लेथांव वासनोचे सांत क्लारा इगोजीचो पादविगार ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी दोनया देवाचो आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आमी मागता. खेरीत इंद्रेसां पासत मिसां तुमच्यांनी आमच्या ऑफिसांत दिवंक येता. पेडेस्तांचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इगोजेन आसतलें. कोणूय कुमसार वा जांकां कावन्सिलिंगाची गरज आसा आमचे यादनीक तुमच्या सेवेक आसात. वावरड्यांचो इश्ट हें कोंकणी सातोडें आनी फादर आग्नेल कॉल हे म्हयन्याचें इंग्लीश मॅगझीन जाचेर मानेवोत आग्नेला वरवीं म्हायती जावं मानेवोत आग्नेला वरवीं घडलेल्यो घडण्यो बरेपण आनी कातोलीक खबरो ताचेर छापून येता. कोणें आजून सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार ते तुमच्यांनी सबस्क्रायब करूंक येता. वा जांचें सबस्क्रिप्शन सोंपलां ताणें रिन्यू करूंक येता. आमच्या ऑफिसा भायर थंयसर जी बसलेलीं आसात थंयसर तुमच्यांनी हें करूंक जाय येता. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो खर्च दिवची खुशी आसा जाल्यार तुमच्यान तें आमच्या ऑफिसांत दिवंक येता. आदींच फुडें दोनया देवाचो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या फामिलीचेर तुमच्या वावरधंद्याचेर आमी मागता. कालच्या दिसाक मानेवोत आग्नेलाची एक CD पाद आग्नेल आमच्या इश्टा ही रिलीज जाल्या. ती बँड स्टँडान आनी पुस्तकशाळान विक्रेक आसा. आमचे पिलाचे संस्थेक पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदता जाल्यार हाची बारीक म्हायती बसस डेस्क ह्या ऑफिसांत तुमच्यांनी घेवंक येता. 2024 वर्साची कोंकणी बायबल डायरी बँड स्टँडान आनी पुस्तकशाळांत विक्रेक आसा. सुबामजीण आश्रमांत वावुरतले पिलाचे पाद्री हाणें अद्देवराचें मेडिटेशन ओ नियाळ घडोवन हाडलेलें आसा. हें जातलें सोमारा दीस 13 नोव्हेंबराचे, ब्रेस्तारा दीस 16 नोव्हेंबराचे आनी शुक्रारा दीस 17 नोव्हेंबराचे सकाळीं 10:30 ते 11 आनी सांजचें 5 ते 5:30 पर्यंत. हें जातलें आमचे व्हडले सेमिनरीन. मोगाल बाबुमिनो मानेवोत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागोर आमच्या गरजां त्रासान आकांतान अदीक करून आमचे पिडींत जेन्ना बाबार्थान उलो मारता मानेवोत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां जाय तें बरेपण फावो करता. आयज रिता कोस्ता पारोडातान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हज्या पुताक आनी सुनेक 6 वर्सां पर्यंत भुरगें नासलें. ह्या वेळार हांवें मानेवोत आग्नेल लागीं भावार्थान मागलें म्हज्या पुताक आनी सुनेक भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण. मानेवोत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें. म्हजी सून 6 वर्सांनी गर्भेस जाली. पूण 8 म्हयन्याची आसतना कुसव्यान आशिल्ले भुरग्याचें मुवमेंट बंद जालें. हे वेळार आमचेर आखांत आनी भिरांत आयली. असले वेळार हांवें खतखत्यान मानेवोत आग्नेलाक उलो मारलो आनी मानेवोत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें. आनीक एक फावट भुरग्याचें मुवमेंट चालू जालें आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. मानेवोत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाल बावमेनो हो एके आवयचो भावार्थ. आमच्याय काळजा म्हणून जायत्यो गरजो घेवन आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा आमच्या सर्गीच्या बाप्पा, आमचे सरवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी उत्सुऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जम दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल.
एक कुणा कशी फावो कोर म्हूण विनयता मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे उगोणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोडपोर घोटणेवदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं सोर पोरवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. जेजूचे जाणवायेन उजवाडान चलूंक जेजू परगतूंक ताची सांगाती तुमकां धाडटा. रोज